ब्रेस्तारा फोंडे आनी सांखळे पालिका खातीर जावपी वेंचणुकांचे अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आशिल्ली। फोंडे पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 7त भारत पुरोहित हांणी अर्ज फाटीं घेतल्या उपरांत विश्वनाथ दळवी हे बिनविरोध निवडून आयल्यात, जाल्यार वॉर्ड नंबर 13त भाजप पुरस्कृत दर्शना नायक हांणी अर्ज फाटीं घेतल्या उपरांत विद्या पुनाळेकर ही बिनविरोध निवडून आयली। ब्रेस्तारा विद्या पुनाळेकर हांणी भाजपात प्रवेश घेतलो। आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। आमचे पुणेचे आणि माझे सामके म्हणजे लाडके आमचे नेते श्री रवी नाईक यांच्यानी रिक्वेस्ट केलो आणि म्हाका दिसले की इतले व्हडले व्हडले आमचे जे लिडर आसा ते रिक्वेस्ट करता आणि त्यांचे उतराक मान दवरून हांवें हे सगळें म्हाजे विड्रॉल केल्ले आसा। पण हांवें सांगलेलें आसा की जे वार्डान आमचे आणि म्हाका म्हणजे दोतोरान सुद्दां एश्युरन्स दिला आणि आमच्या मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला। हांव पयले सुवातेर म्हजो ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्लो भरत पुरोहीत ताचे आभार मानता की ताणें आयज म्हाका सपोर्ट केलो आनी आपलो कॅन्डिडेट विड्रॉ केलो। आनी सगळ्यांत श्रेय हांव आमचे कार्यकर्ते, म्हजे वाड्यावयले म्हजे वोटर, म्हजे सपोर्टर आनी आमचे कडेन आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमचे आमदार जे मंत्री रवी नाईक, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद भाई तनावडे, राज्यसभेचे खासदार विनय भाई तेंडुलकर, आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर, यांच्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता की त्यांनी सगळ्यांनी हो फुडाकार घेवन आज म्हाका बिनविरोध निवड केली। आज ते बीजेपी प्रवेश केला आणि अशीच तरेचे जे हे आसा आणि तेव्हा त्याने आयज प्रवेश केला आणि ते आयज बिनविरोध आयिल्ले आसा आणि पयले भितर गेले ते आयिल्ले आसा आणि फोंडेच्या इतिहासान आमच्या केन्नाच बिनविरोध येवंक नाशिल्लो। आतां आज म्हणजे दिसता की आमचे दोन कॅन्डिडेट आमचे बिनविरोध येयले, नाल्यार हे विद्या पुनाळेकर आणि दुसरो दळवी विश्वनाथ दळवी, आमची दोन येयली ते पयले स्पॉट आणि जे आसा पळय बिनविरोध येयला ते बरें काम करपी आसा। त्यांनी काम केलां, काम पळयलां, पार्टीन घेतला, पार्टी भितर घेतला आणि आज प्रवेश दिला। म्हणजे हे एक बरें काम केल्लें आसा आणि ते बरें काम फुडें करतले अशें दिसता आमकां। आणि हे फुडें कौन्सिलर ते सदांच आमी आमच्या कडेन आसले आणि आमी ते मार्फत धनय कितें आसा ते काम करता। कित्याक लागून तुका दिसलें बीजेपी बीजेपीन हांव एंट्री केलें कित्याक म्हजें डेव्हलपमेंट म्हाज्या वॉर्डाचें म्हाज्या लोकांचे कितें समस्या भरपूर आसा, म्हाजी समस्या भरपूर आसा, त्यो सगळ्यो म्हाका जावपा तेंची कामां जावपा जाय म्हणून हांवें बीजेपीन